समजोन एकल्याक आमकां जिवितान एक व्हडलें फावो केला देणें दोरयेक गोडी आमी पळोवंक पावता फकत ताचेच हुकुमे परमोणे आमच्या गोराब्यान देवान दिला आमकां मोलादीक गिरेस्तकायेचें आशणें ती गिरेस्तकाय दुसरी कोणूच न्हय पूण आमच्या शापाय शामायचें रुपणें ल्हान आसतना शामाय हाक्यान दवरून उगडास येता सांगताली ती काणी तसोच शापाय बसोन कोप मारतना आपल्या मोगाची सांगो गोडणी मामी डॅडीन मातशी आमकां तापयल्यार बेगीन दवरून दुकां आमची पुसली ताणी तीच शापाय शामाय आयज मोगाक आशेतात तांचेर नदर कित्याक घालिना जायत आमी वेगवेगळ्या रुचीचें रांदताली आलें बेलें सान्नां तशेंच वडे शापाय चॉकलेटी हाडूंक सोर्या पयशे दितालो आसात तितले आपल्या कोडे आपूर बायेन आमकां न्हिदयताली म्हणून आदली कातारां दूल पद मांडे आतां भुरग्यांक वेळ ना सारू तांच्या सांगाता खुशालकायेचे किंतोडे एका कोनशाक उगिस्ती बसोन आसतात मागणें करून सारतात रात आनी दीस जेवणाच्या वेळार आशेतात एकवटान मेजार बसोन ताळ्यार घालूंक पेजेचो नीस सांगात कितली नात्रां आपल्या शापाय शामायच्या सावूत भलायकेक भेटयतात मीस तांकां सोड कांयच तुमचें नाका दीस पोटी बेसांव घेवन मोगान दियात कीस संवसारांतल्या शापाय शामाय आयज उमेदीन कातार हें भेटयता सायबीण मायेन तुमकां गोठाय दिवंक आशिर्वाद तिचो तुमचेर हांव मागता तुमच्या दोळ्याकल्याच्या देण्या पासत देवा बापाचें उपकार आठयता बरी भलायकी तशेंच लांब हांवूंक तुमकां फावो जावंक सदांच आवडेता जेजून सांजोकियानाचो मोग केलो तसोच आमी आयजतान मोग करुया तांकां रेस्पेद मान दिवन जिवीत तांचें आमी फुलांनी भरुया आयच्याच दिसानूय पुंडोरेक दिसा शापाय शामायचो दीस कसो तांकां वागुया तांकां वेळ मोग मोयपास दिवन जिवीत खुशालकायेन तांच्या सांगात सारुया ती जिवियाचो सुरतांचो सांबाळ करून तांच्या बेसांवांनी जिवीत सारुया